सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान करपी युट्यूबर गौतम खट्टराक गोयच्या पुलिसांनी ताब्यात घेतलो। जाल्यार पणजी जाल्ल्या कार्यावळीत श्रीहरी आठले हांणी सेंट फ्रांसिस झेवियराचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ले देखूनय ताचेरूय कारवाय करची अशी मागणी सेंड्रा रॉड्रिगीज, ऑलेंसियो सिमोयस, ऑरविल डोराडो रॉड्रिगीज, सेंट्रा डोराडो रॉड्रिगीज हांणी वेर्ना पुलिशेंत कागाळ दाखल केला। आयज आमी वेर्ना पुलीस स्टेशन येयलेले आसा एज कन्सर्न सिटीजन ऑफ कोर्ताली आनी एक मेमोरेंडम दिलेलो आसा की जे गौतम खट्टर आनी श्री हरी आटले धरपाक आनी हे जे मनीस हेट स्पीच दितात पयले आमी गोंयचे पुलिसाक कॉंग्रेच्युलेट करता की गौतम खट्टराक तुमी ट्रॅक केलेलो आसा आनी तुमी गोंयान हाडून तेका कडक ते कडक कारवाय करतले आनी सेक्शनां घालतले ते आमकां खात्री आसा। पूण जे हो श्रीहरी आटले जो स्टेट फंक्शनान आयिल्लो ऑन 19 परशुराम जयंती प्रोग्रामाचे पणजे तेणेनूय तशेंच एक स्टेटमेंट दिलेले आसा आमच्या सेंट झेवियराच्या एगेन्स्ट। सो आमी एक सांगपाक सोदता गोंयच्या सरकाराक की हे जे भायले लोक येता आनी धर्माचेर एगेन्स्ट उलयता आनी कितेंय उलयता लोकांक चावून घालता पूण ह्या लोकांक गोंयची कल्चर खबर ना। कितली सेंचुरी वी आर टुगेदर लिव्हिंग इन हार्मनी। आमचे क्रिस्तांव लोक हिंदू फेस्ताक वयता तशेंच करून हिंदू आमचे फेस्ताक येता। दिस इज बीन अ व्हेरी कॉमन थिंग ऑफ अ फिस्ट बी इट सेंट झेवियर, be it Three King Feast or be it any other feast, we all come together as community. And this is the beauty of Goa and Goans. आज आमी वेर्ना पुलीस स्टेशनान आयल्यात एका आमचे एक हे आसले प्ली आसली टू द एडमिनिस्ट्रेशन, टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की ही कंटिन्युअस हेट स्पीच जाता। 8 तारखेर तो कट्टर म्हणटा तेणे एक तिलक मैदानान एक हेट स्पीच केली आनी तो आमचे गोंय साहेबाचेर बरो आड उलयलो, तेजी तो टेररिस्ट म्हूण तेका हे केले आनी तेजी हाडां कुसल्या, तेजी बॉडी किडे पडल्या, जायते वाड उडयलो। सो दिस बीइंग अ स्टेट फंक्शन using taxpayers money, they cannot use this that time on the dais to belittle our patron Saint Francis Xavier. So such action what has been taken against Khattar has also to be taken against Mr. Atle. This is our plea. आज आमी हिंगा वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर येयला मेमोरेंडम दिवपाक टू कंडेम against the speech that was given against our Saint Francis Xavier. We as Christians and any other community, we do not show any hatred to any religion. So we condemn that what has happened should not happen again.